आमी कॅन्सराचे दुयेंस हे वाडपाक लागले गोंय राज्यांत, म्हणून कॅन्सराचे दुयेंस मागीर फुडें वचून लायफ कॉम्प्लिकेट जाता पेशंटाचें. म्हणून आमकां वेगळ्या तरेन लक्ष घालून प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिनाची फक्त घोशणा आमी करिना सरकार. फावंडेशन 1 म्हणून टेस्ट आहा, खंयच्याच राज्यांत ना, अवेलेबल ना गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत. आनी इवन प्रायव्हेट हॉस्पिटल ते फ्री दिना, ते एक टेस्टाक 2-3 लाख रुपया लागता. आतां कित्याक जाय फावंडेशन 1? कॉम्प्लिकेटेड केसीस आनी तरेतरेचे केसीस. फावंडेशन 1 गोंय राज्यांत आमी ऑलरेडी मुंबयचे कंपनी कडेन, इंटरनॅशनल कंपनी तेजे कडेन उलयल्ले आहा. हे आमी सध्या आमी CSRचे अंडर आमी चालू करतले. जे प्रत्येक टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड जे आहा आनी इवन सिंपल जे आमचे डॉक्टराक दिसता की हे सगळे गोष्टी आमी मार्गार आमी लावंक जाय आनी म्हणजे पेशंटाक हे टेस्टाची गरज आहा, तर आमी हे टेस्ट आमी फावंडेशन 1 म्हणजे ते अमेरिकेक वयतले टेस्ट. आनी आयले उपरांत आमकां कळटलें की गूड पाथवेज जे आनी बॅड पाथवेज म्हणून येता. ते गूड पाथवेज आनी बॅड पाथवेज जे आयल्याक ऑटोमॅटिकली तुमकां कळटलें की बाबा खंयचे टेस्ट आनी खंयचे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल तुमकां इम्युनोसेल थेरपी जाय, तुमकां तरेतरेचे नवे प्रोटोकॉल्स खंयचे आमकां टेस्ट जाय, आमच्या लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकता आनी योग्य तरेचे रिस्पॉन्सिव्ह आमी ट्रिटमेंट कॅन्सराचे आमी ते पेशंटाक आमी दिवं शकता. हे फावंडेशन 1च्या माध्यमांतल्यान हे आमी करूं शकता. काही टेस्ट असे आहा की बोन मॅरो काडटा, काही टेस्ट असे आहा की रक्ताच्या आधाराचेर करता, काही टेस्ट आसा की बायोप्सी करून तो पीस जो आहा ते आमी धाडटा अमेरिकेक आनी त्या माध्यमांतल्यान तांकां कळटा की हो रिस्पॉन्सिव्ह टेस्ट जो आहा. गोवा एकमेव पयले राज्य आसतले देशांत जे काही फावंडेशन 1चे टेस्ट आपल्या सिटिझन्साक, कॅन्सराचे पेशंटाक ते आमी फ्री आमी दितले. म्हणजे आमचे लोकांचे जीवन आनी एक फोकस्ड अँड टार्गेटेड प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांचे जीवन आमी वाचोवंक शकता.